जेन्ना हांव सातवीक शिकतालो राजेशागेर म्हाका चवथी येवंक जाय आशिल्लो. हांव केन्नाच पावनाशिल्लो. म्हाजो बापूय मास्तर ह्या सगळ्या लोकांक हांगासरल्या चडश्यांक शिकयला. जणू तेणें हांगा एक झाड रोयलेलें आनी तेजी फळां तुमी सगळे खाता आनी तेजोच म्हाका एक तुमी बेनिफीट दिला. सो जेन्ना हांव सातवीक आसलो तेन्ना हांव राजेशाक मेळपाक येयल्लो चवथीक. तेन्ना हांव बांदावयल्यान चलत आयिल्लो. तेन्ना अशी कांयच रस्त्याची हें नाशिल्ली. जवळ जवळ 1988-89 मागीर जेन्ना इल्ले इल्ले डेव्हलपमेंट जाताले पण हांगा तशें कांयच प्रकारचो सुविधा नाशिल्ली. तर आमचे सगळे जे आमचे मित्र आसा पंढरी, राजेश, किशोर, नागेश हेंच्यांनी रोहिताक एक फुडाकार घेवन आमच्या सरा कडेन प्रस्ताव मांडलो आनी म्हाका दिसता कमीत कमी 6 ते 7 म्हयने जाले आसतले. 8वो म्हयनो चालू आसतलो नाजाल्यार 7वो म्हयनो चालू आसतलो. 7 म्हयन्यांनी इतली आमी प्रगती पळयल्या तितून जेणे करून आमकां हो रस्तो मेळ्ळो करपाक. जेणे मागीर आमकां मोट्याचें काम चालू आसा आनी थोड्याच अवघ्याच दिसांनी सराच्या हातून उद्घाटन जाल्लो जे गणपती विसर्जनाची शेड आहा तिवूय जातली आनी तुमकां गणपतीचें विसर्जन हे फावटी एकदम उत्साहान आनी बऱ्या रितीन करूंक मेळटलें. काम करपाक जाय. कारण जोपर्यंत प्रस्ताव येनात किंवा जोपर्यंत आमकां हें काम जाय अशें जोपर्यंत आमचे कडेन पावना तोपर्यंत आमी ताका हात घालपाक शकना. आणि म्हणूनच कोणाच्या तरी माध्यमांतल्यान किंवा कोणाच्या तरी पांयान ते काही गोष्टी प्रस्ताव येवप आणि ते काम जात तितले बेगीन करप. आणि म्हजें एक पिंडूच तशें आसा की सामाजीक क्षेत्रांतल्यान आयिल्लो असल्या कारणान राजकारणान म्हाका पावल्या नंतर कितें करपाक जाय हेजें भान आणि तेजी कर्तव्याची जाण असल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज आमी उपलब्ध केल्यो. समेश बाब भोसले म्हणिल्ले आसात आनी पंढरी बाबान म्हणिल्ले आसात की आमची सगळी ही पॅसेज जी आसा त्याच प्रमाणे जो अत्यंत महत्वाचो जो मोटो जो आसा तो कनेक्टिंग जो आमी ताका ब्रिज म्हणटात आता अत्यंत काही काळाच्या भितर म्हणजे कमीच कमी वेळा भितर आज आमी पूर्णत्वाक हाडिल्लो आसा. खरें म्हळ्यार हें कामूय बरेंच पयलू जावपाक आशिल्लें. कारण कोरोनाचो काळ जर नाशिल्लो जाल्यार आनीकूय जितले फास्ट म्हाका दिसता ह्या प्रियो मतदारसंघातलें फास्टेस्ट काम जर आनी तेजेर आमी फावंडेशन घालून इनोग्रेशन जर खंयचें जर करतात जाल्यार काही गोष्टी ह्या भागाक आमी दुसरो रँक दिवपाची अत्यंत गरज आसा. तुमचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव सातत्यान हिरीन वावरता. घडी एखादे म्हजे कडल्यान चूक जाली आसतली पण एखादे वेळ काही गोष्टी उरल्या आसतल्यो आड नदरेन उरल्या आसतल्यो ताजे तुमी पाठपुरावो करचो. कारण मतदारसंघ येदो व्हडलो आसा त्याच बरोबर आख्खी गोंयची आमी जबाबदारी घेता आसतना काही आड नदरेन एखाद्यो उरल्याक आसतल्यो ते तुमी आमच्या मुखार हाडच्यो जेणे करून आमी तुमची सगळी कामां जी आसात ती पूर्ण करपाक शकतले. हो जालो एक सार्वजनीक विकास. हांव सदांच विकासाक खंय महत्व दिता की मनशाचें जें मनीसपण जें आसा मनशाचो वैचारीक दृश्टिकोन जो आसा जे आज स्वातंत्र्य गोंय मुक्ती जाल्या नंतर किंवा स्वातंत्र्य जाल्या नंतर आमी 75 वर्सां मनयतात आणि गोंय मुक्तीची आमी 60 वर्सां मनयतात. आणि अशा वेळाचेर विचारांनी आमी जोडिल्ले आसात का कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आज उबो रावता. आमचे काम करणारे मनशाक किंवा काम करून घेणारो मनीस सुद्धा ह्या गोंयच्या विकासाक तितलोच महत्वाचा आसा. हेजे सगळे श्रेय आमदार किंवा जिल्हा पंचायत किंवा पंच सरपंच घेवपाक करना. हेजे श्रेय सगळे हांव नागरिकांक दिता. कारण जर नागरिकांनी आपले जर विशयूच जर मांडून आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता सरकार मुखार करपाक शकनाशिल्लें. आणि सरकाराची मोठेपण आणि वडविकाय जर कित्याचेर जर आसा जाल्यार जितले पार्टिसिपेशन हे लोकांचो सहभाग एका कार्यक्रमाक आसता किंवा एका फाउंडेशनाच्या पोतान ते आपल्याक कितें जाय गोष्टी तातूंत भितर आसा. आणि हे सगळे जर श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार आजच्या ग्रामस्थांक वता